काँग्रेसीचो आनीक एक आमदार फुटून भाजपात वचपाच्यो वावड्यो उठिल्ल्यान दोनूय वटेनच्यान खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ही शक्यताय न्हयकारल्या, पूण अशें आसले तरी कांय आमदारांनी कार्यकर्त्यांची बसका घेवन ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ली। मजगतीं काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्ल्या दयानंद सोपटेक गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचें अध्यक्षपद मेळ्ळां। थळावो आमदार काँग्रेस सोडून भाजपात गेलो जाल्यार ताका कसोच तेंको दिवचो ना, कुंकळेचो गट काँग्रेस अध्यक्ष ल्हान मास्केनासान सांगलें। तो काँग्रेसी वांगडाच आसतलो। काँग्रेसीच्या कांय कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण क्लाफासियस काँग्रेस सोडून भाजपात वचचो ना। आमदार काँग्रेसाचो पण जिखून हाडलो तो आमदार तो दुसरे पार्टीक गेलो, आमी तेच बरो नाय। हांव मुश्कोतान जाल्यार हांव ना ब्लॉक प्रेसिडेंट। कोण विचारता म्हाका तूं तो गेलो तो रिजायन दिता, हांव रिजायन कित्याक दितालो? हांव पार्टीचो कुंकळी लोकां ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमदाराक ब्लॉक प्रेसिडेंट जायना, पार्टी प्रेसिडेंट। एक पार्टी काँग्रेस ना जाल्यार दुसरी पार्टी तुमकां तर एक घोट रावले आमी आमदार जावन आमी कमिटी हेच्या पयली लीड 17 ती 20 जावपाक शकताय, 22 जावपाक शकताय। आनी आमकां विश्वास ना जाल्यार आमी 0 जावपाक शकताय। सो आनी आमकां आमगे आमदाराचेर फूल ट्रस्ट आसा। आमी जाणाय आमदार आमकां लोकांक आमगे वोटर्सां आमगे सपोर्टर्सांक कॉन्फिडन्सान गेले बाबत कांय डिसिजन घेचना आनी वचना। काँग्रेसीचो आनी एक आमदार फुटपाची वावडी आशिल्ली देखून सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या भाजप कार्यकर्त्यांनी भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकराची भेट घेतली। हे भेटीत कार्यकर्त्यांनी फ्रांसीस सिल्वराच्या भाजप प्रवेशाक विरोध केलो। काँग्रेस सोडून तो भाजपात येवपाक सोदता असो जाहीर प्रचार काँग्रेस आमदाराच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान जाता अशेंय तांणी म्हळां। सगळ्यांक सांगत भोंवता की आपणाक इन्विटेशन आसा BJPचें, तेन्ना आपूण BJPन भितर सरता। आनी तो फोन बीन न्ही, म्हाज्या नदरेन सगळ्या गांवांनी तो आतां मिटिंगो घेता। काल एके कडेन पयर आक्षी सुद्दां ताणें बाजारांत उबो रावन ताणें सांगलां अशें की आपूण भितर सरता आनी तेंचें सगळें मत लोकांची मतां घेवपाचो प्रयत्न करता तो। आनी ह्या सगळ्यांक आमी BJPचे कार्यकर्ते अशें म्हणून विरोध करता, ताका आमी भितर घेवपाचे समज पार्टीन भितर घेतले भितर हें करून जाल्यार आमको कट्टर विरोध आसतलो। आमी पार्टीन रावनूच ताका विरोध करतले सगळे जाण। आमी सत्र जे आसा ते गडगंज सत्र आसा। ठामपणान सरकार आमकां फुडले 3 वर्सां चलोवपाचें आसा। 6 जाण आमचे बरोबर आसात, जे गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी अपक्ष 3 अशें करून 23 संख्या आसा। आनीक आनी घेवन आमकां ती भितर संख्या फुगोवपाची ना। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।